पणजी महापालिकेचो महापौर उदय मडकयकारान विनाकारण कोफुचाव केला. महापालिकेच्या नगरसेवकांक कसलोच अधिकार ना. नगरसेवकांक महापालिकेच्या आयुक्ताचेच आयकपाक जाय. ताचे वयर आमकां हक्क ना, अशें भाजपाचो नगरसेवक मिलिंद डिक्रूजान पणजेन भाजपाच्या मुख्यालयान घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेंत सांगलें. इनफॅक्ट आमकां म्हणूंक जाता वी आर द मर्सी ऑफ कमिशनर. आतां उदय मडकयकारान दादागिरीन वचोन थिंगा काम स्टॉप करूंक शकना. इट इज रॉंग, इट इज इल्लीगल. Maybe his intention is good, maybe his intention is bad. जो जे कितें करता तो आपल्या मालकाक सॅटिस्फाय करूंक करता इन अ इल्लीगल वे. तेणें जर तूं स्टॉप करूंक जाय आसलेलें जाल्यार पयलो तेणें ऑफिशियली कमिशनरा कडेन विचारून तांकां नोटीस इश्यू करूंक जाय. तेंची दिगी परमिशन हा टील द 15th आनी तो वचून बंद करता हें रॉंग. तें कमिशनरान रायटफुली डिसिजन घेतला आणि बिकॉज ऑफ इट आता कमिशनरान जे आमी लेगून फोन करून सुपरवायझराक लेबर कितें मागता ते सगळे फ्रीज केला. महापौर उदय मडकयकारान विनाकारण दादागिरी केल्ल्यान सगळ्या नगरसेवकांक तांच्या वाठारांत कामां करपा खातीर आतां कामगार मेळना असो आरोपय मिनिनान केला. सो एंकाय ह्या मनशाक लागून आता पेंजीम सिटी स्पेशली माय वॉर्ड माझो पार्ट नंबर 13 मोयान जे मोस्ट प्रोन टू फ्लडिंग आमकां डेंजरस आसा. कित्याक कमिशनरान आतां कोणाकूच लेबर दिना. सो हो आतां प्रॉब्लेम जाला बिकॉज ऑफ उदय मडकयकार. नाव उदय मडकयकार हॅज टू आन्सर दिस टू द पीपल. आमी टायम एंड अगेन हांव सांगता आमकां पावर ना. आतां दुसरें स्मार्ट सिटी केली रायमोद्र्या जाग्यार जायत्या जाग्याचेर रिइन्स्टेटमेंट काम जावंक ना. सो हांव मांडे आमचे कॉर्पोरेटर्सान घेता आनी डिमांड करता कमिशनरा कडेन ते रिइन्स्टेटमेंट काम करचें म्हणून इमिडिएटली बिफोर द 15th न्हू तेजे पयले रिइन्स्टेटमेंट काम जावचें. कित्याक खूब अशें जालां की म्हाका दिसता घाईन काम करूंक सोदता आनी घाईन काम करता तें बरोबर जायना. सो कमिशनरान हेजेर बाबतींत चिंतचें म्हणून हांव डिमांड करता.